zulzoloida Dacera sogleți mogace Dormi sora zulzoloida Dacera sogleți mogace Porzola nos varzonito Amco divam ce pakoita Some sala via boita Abranci bobiso boita Porzola nos varzonito Amco divam ce pakoita Some sala via boita Abranci bobiso boita Dormi suora zulzoloida Dacera sogleți mogace Dormi suora zulzoloida Dacera sogleți mogace सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या बावरूय मोंतेरो देवान ताका आपणा सोंशें आपोवन वेल्यार एक वर्स पडटा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी कित भाशेन कसलें ताचें पातक उरलां जाल्यार देवान तें बक्षून ताका सर्गीचें राजपाव करूंक आमी मागुया तशेंच ताच्या कुटुंबा पासतूय आमी मागुया ह्या दिसांनी आमी ह्या सुमानांत आमी सांतिसिमो वाडो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जोसेफ डिकोस्टा डायन फेरांव रायन गोन्साल्वीस गॉडफ्री फेर्नांदीस विन्सन फेर्नांदीस मिरा लोबो मानुएला फोन्सेका डेली फिगेरेडो कॉन्सेसांव दा कोस्टा आसीस कार्दोस आनी रेम्सी कार्दोस बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे असो. हांसते तोंडान दिता ताचो देव मोग करता आनी गुप्ती केलोले बाप पळयता ताका इनाम दिता म्हाजे पयलीं मानू आमची कोरण्यो आमचें जिवीत आनी करीत भाशेन आमचो मोग हुस्को आमी दुसऱ्या सोबेन दाखयता तो आमच्या हांसत्या तोंडान करूंक आनी ज्यो बऱ्यो कोरण्यो आमी करता त्यो गुप्ती बापाक महिमा मेळूंक करूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ घसोण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणीचें जावंक पातकियोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकृतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोगड अपराध हे बसत बागेवन सुद्दां कुवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो प्रिसा काकुतो 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 Krista kakutko kakutko kakutko
मातुया थोडोसो बेगीस रावन तुमचें तें देवा मुखार दवरात. बोदोळ बापा, रुई तुज्या पुताच्या मोन्नाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता. तुज्या मीत मेन नासले काकलुतीन ताका भिंगोय आनी तुज्या भक्तां संगाती सासनाचें सूख फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेते राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलोन कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, जो थोडे वोमता तो थोडे लिवता आनी जो चड वोमता तो चड लिवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें, तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय. कित्याक जो आस्त्या तोंडार दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तो तुमकां सगल्यांक देणी उपर दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच गरज तितलें मेळटलें. आनी त्या भायर दोयाल कोन्यो करूंक तुमकां ओगलें कितें आसतलें. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, सोदोळ हातान तो दुबल्याक वांट्टा, ताचें बरेंपण तोखतलें सदां काल. जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता, तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्यो प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. सगळ्या वस्तूंनी ग्रेस जावं तुमी सगळे तरेन उदार जावंक शकतल्यात. आनी अशें आमच्या कामा वरवीं लोक देवाक अदीक आर्गां दिवंक पावतलो. देवाचें उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. सगळीं म्हणुया, जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची सोसोद पृथ्वीचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची सोसोद सोदो. जबाब, जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरान दितल दोन आनी ग्रेसकाय, ताचे प्रमाणीकपण सासनाक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काळोखान उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोनवालोय, दोयाल काळजाचो आनी शुगूण. जबाब, जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. सोदोल हातान तो दुबल्याक वांट्टा, ताचें बरेंपण तोखतलें सदां काल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेव पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना
तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाकात. डोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मोदें मान मेळचे खातीर तशें कोत्तात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मोसरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोले पळयता तो तुजो बाप तुका मोसरी दितलो. आनी तुमी मागणें करता तेन्ना डोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाकण्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मोसरी घेतली. पूण तूं मागणें कोत्ता तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोले पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करता तेन्ना डोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवनूय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणीन सांगतां, तांणी आपली मोसरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोसरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकामी तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण मानू, आयज दोन वळ्यो आमकां गरजेच्यो जावन आसात. पयली वळ हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. आनी दुसरी वळ गरजेची म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांतली गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दिता. म्हजे बहीण मानू, आमचो देव उदार आनी दयाळ जावन आसा. आनी दर दिसाक वेगवेगळे तरेनी हें देवाचें उदारपण दयाळाय आमी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभवता. आनी देखूनच देव करीत भाशेन आमकां उदार आनी दयाळ जावंक आमकां आपयता. आनी उदार आनी दयाळ कित्याक जावंक? आयचें जर पयलें वाचप आमी वाचलें जाल्यार थंयसर म्हजे बहीण मानू आमकां जायत्यो वस्तू मेवतात. आमी उदार आनी दयाळ कित्याक जावंक जाय? पयलें वाचप भाग्योंत पावलून कोरींतकारांक बरयलेलें चिटये वेलें वाचप. आमी उदार आनी दयाळ जावंक जाय पयल्या सुवातेर कित्याक? आमचो देव उदार आनी दयाळ. आमचो देव उदार आनी दयाळ आनी आमी ताची आपुरबायेची आनी मोगाची भुरगीं म्हणटोच ताचे भाशेन संपूर्ण जावंक ताचे भाशेन हें आमचें काळीज आनी मन उदार आनी दयाळ जावंक जाय. दुसरे सुवातेर म्हजे बहीण मानू, आमी उदार आनी दयाळ जावंक जाय कित्याक थंयसर भाग्योंत पावलो म्हणटा हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तिसरे सुवातेर म्हजे बहीण मानू, आमी उदार जावंक जाय, दयाळ जावंक जाय कित्याक फुडें म्हणटा तर तुमकां सगलीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां सगलीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. सो देखूनच देव आमचो उदार दयाळ म्हणटोच आमी उदार आनी दयाळ जावंक जाय. चवथे सुवातेर म्हजे बहीण मानू, आमी उदार आनी दयाळ जावंक जाय कित्याक तुमकां अशें सदांच गरज तितलें मेळटलें. जें कितें आमकां गरज आसा तें सगलें मेवतलें. गरजेचें तें देव आमकां सगलें दितलो. आनी फुडें थंयसर एक बोड आसा थंयसर म्हणटा आनी त्या भायर दयाळ कोरण्यो करूंक तुमकां अगळें कितें आसतलें. सो दयाळ्यो कोरण्यो करूंक तुमकां देव अगळें कितें दितलो, अगळें कितें आसतलें. सो म्हजी बहीण मानू, देव आमकां गरज तें दिता आनी जें अगळें दयाळ्यो कोरण्यो करूंक जाय तेवूय आमकां दिता. सो देखून आमी उदार जावंक जाय, दयाळ जावंक जाय. आनी म्हजी बहीण मानू, हें तुमच्या गांवांत तुमी जायतीं उदार आनी दयाळ जावन आसा. जावं ते मागीर पवित्र सभे दुसऱ्या बाबा भयणांक जायतीं बाबा भयणां
हांसत्या तोंडान आनीक गुप्ती जाय त्यो बऱ्यो वस्तू बऱ्यो करण्यो तुमी कोत्ता आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन गुप्ती केलोले पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. देव आमच्या कोणाच्याय रिणांत रावना. जावं ती एक बरी करणी आमी एक दुसऱ्या सोबे कोत्ता ताचेर देव आशिर्वाद घालता आनी आमकां उपोट देण्यांनी बोधता. तशेंच म्हज भयण मावनो आमी पळयता शुभ वर्तमानांत जेजून मागणें गुप्ती केलें. जेजून ज्यो दोयाळ्यो करण्यो जें बरें करपाचें असलें दुसऱ्या सोबें दाखोवंक करूंक ना आपणाक मोहिमा मेळून घेवंक करूंक ना पूण गुप्ती केलें. तशें जेजून उपासूय केलो गुप्ती केलो. सो आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू जावं तें मागणें जावं त्यो दोयाळ्यो करण्यो जावं वा दुसरें बरें आमी कितें कोत्ता तें गुप्ती आमी कोत्ता तेन्ना देव पळयता आनीक देव आमकां इनाम दिता. तर आयच्या दिसाक किरीत भाशेन ह्यो 2 वळ्यो मनांत दवरया आनी ताचेर आमी नियाळ करया. पयली वळ म्हणल्यार हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता आनी दुसरी वळ गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दिता. बेटोनेक आमी गायन गावया. C14 देणी आमची पान 30 आनी 4 C14 पेज 34. देणी आमची भेटो राखता आमची काळजां तातूंत घालता. प्रीतम दिला मुझे स्वीकार करून तातूंत मागता. आमचे सुखदुःख सगळे होयता मातुगे म्हूण विरोध करता. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पोतबेदार देव बाप्पाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आखे पवित्र सवेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेवया. देव आमचे बापा तुज्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरल्या तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसनाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फाव कर. हे मागता तुज्या पुता जीवचे नांवीन आमेन. सर्विसभर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परार्थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतबेदार सासनाचे देवा सोर कांय सोदता जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मगान आमी ताचें मरण समोरपता जिव्या बाबतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरबशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेता. देखो आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolaraco sorvespotu zorganizonsa Dola tuja wojbowa Usorgi tuka soy 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 Sorvesporatina बाबा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोंसुंकेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन भासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली, तुका नोब्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नोब्यांनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गोटपूर गोटुया. जेसू सोमया जेजू आमी ओवलो कागांव आनी एकाची पियेतांव तितले भावी तूं वैभवा येसू आमी तुजे मरण वळखता. बाबा जेच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रगत शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस लिओ आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गोळी बापा, सिबा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदो मेळ्ळा ती आमच्या गोचयांची, आमच्या बाबा भयणाची मित्रांची काकूट कर. तांकां तुजे गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्म दिता, भाग्यो जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातात, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दोन बोळ्यो आयज आमकां नियाळात, ती म्हणल्यार हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता आनी गुप्ती केलोलें पळयता बाप ताका इनाम फाव करता. तर म्हजे भयण मानू आमचें काळीस आनी मन देवा भाशेन दयाळ आनी उदार जावं जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सोणेकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताणणेन पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंड्याराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें रेखता. तर आमकां तुजे उदकाक तीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय, म्हज्या पयसुबीच्या बाबाट्टाचेर दिसकार आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजभर चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात.
देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्याची सगळी सुभागी. सुमेर तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. कुमयोनच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू मुर्च्या देवा D17 पान 50 आनी 6 D17 पेज 56. जेजू मुर्च्या देवा हांव येता प्रार्थूया. प्रितीच्या बाप्पा तुझ्या हातांतले आमी घेतलां ते जेवच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय मागता
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुयात क्रिस्ताची शांती आनी मोगात तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गायन गावया T21 पान 213 T21 पेज. गायन गावया संस्काराक इतल्या वडत्या R35 पान 190 आनी 4 R35 पेज 194. संस्काराक इतल्या वडत्या संस्काराक रोमान करता सोडून दिवन आपल्यो विधी सेवा दवरता सैमाचे विशय आमचे Murgotun kalsantonya Bonduya bakalunya Sonya kaci modlo Mogacia powidatnia Somsarko katevoda Mandiumia sasna sasna. प्रार्थुया देवा एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मन्नाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोवन नासतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. शेवटाचे गायन गावया T21 पान 213 T21 पेज 230. जोगात आमची आदारी तूं सगळ्यांक आमकां बेसगाल Sukursai mili, ami tuji oskotulgi, kotadige mai amka, tuja diran samar soda.